गेल्या वर्सा आमी सुबेज भाजी लायणाऱ्यांक एक प्रायज हे दवरलेले आमी म्हणजे तालुका वायज पंचायत वायज बेस्ट फार्मर देन खूब तरेचे स्कुलान प्रायज दवरलेले ते आमी येणारे 5 सप्टेंबराक ह्या दिसा त्यांची सेरेमनी दवरपाची आमी ठरयल्ले आसा। तितून इंडिविज्युअल प्रायजीस आसतले 5 सप्टेंबर इंडिविज्युअल प्रायजीस आसतले, मागीर ग्रुप प्रायजीस आसतले, ग्रुप शेतकाऱ्यांच्या ग्रुपांक प्रायजीस आसतले, मागीर बऱ्या गांवांक म्हणजे बेस्ट पंचायत येता आनी बेस्ट तालुका अशें हे तरेन आसतले। तेच भशेन आमी एक ठरयल्लें की सरकारान आमकां सद्या थिवी जो प्रपोज स्टेडियम आसलो, क्रिकेट स्टेडियम आसलो, हांगासर 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलमोस्ट दिल्ल्या भितर आसा, खाली फायल कलेक्टरा कडेन आहा ती बेगींतल्या बेगीन मेळटली। कॉर्पोरेशनान ठरयल्लें आहा हेचे मिटिंगेन की आमी थंयसर जो प्रोजेक्ट उणो 40 कोटीचो जो प्रोजेक्ट आसतलो वो पयशे जे आमकां केंद्र सरकारान दिवपाचे फाटले फावटी आमकां मिनिस्टरान उतर दिल्लें आहा, केंद्रीय कृषी मंत्री गोंयान येयल्लो तेन्ना ताणें उतर दिल्लें आहा। फ्रूट कटींग आसतलें आमचे फ्रूट सालाद वगैरे आमचो जो कॉन्सेप्ट आहा फुडाराक तेजे आमी तो एक येतलो। मशरूम प्रोजेक्ट येतलो भितर जे मशरूम लोकांकूय सवाय भितर मेळटले आनी भुरग्यांकूय एक एड्युकेशनल हब जातलो, म्हणजे भुरग्यांक एड्युकेशनाक लागून खुबशे बरें पडटले। हे तरेचे वेगळे वेगळे तरेचे जे कॉन्सेप्ट आहा वो एकाच जाग्यार थिवी हांगासर हॉर्टिकल्चराच्या आमच्या हेच्या मार्फत येवपाचो आहा आनी हो आमी GSIDC सांगला ते भशेन GSIDCच्या मार्फत आमी हो करून घेतले। हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे प्रत्येक सिटीन 1 किंवा 2 सिटीन गांवांनी न्हू 1 किंवा 2 मॉडर्न हॉर्टिकल्चर आउटलेट ह्या नांवान दुकानां उगडपाची आहा। ऑलरेडी आमी आतां खाली एड दिवपाचो आहा, सबसिडायज रेटीन सगळे आसतले, पण दुकान जे आसतले AC आसतले। हेका लागून आमकां 25 ते 40 स्क्वेअर मिटर दुकानाची गरज लागतली। डेरी प्रोडक्ट हे सगळे ते एका हितून तुमकां एक मिनी सुपर मार्केट हो कॉन्सेप्ट आमी एक केल्लो आहा, तो आमी बेगींतल्या बेगीन म्हणजे 1-2 म्हयन्या भितर आमी चालीक लावपाचे आसा।